जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें म्हळें, वच आनी सणाचो एक पेंगटा रुमाल विकतो घे आनी तो तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडयनाका. सर्वेस्परान फरमायले प्रमाणे हांवें एक पेंगटा रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावटी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घे आनी युफ्राटीस न्हंयशी वच. थंय एका कडपाच्या कणकुलांत तो लिपोवन दवर. सर्वेस्पराच्या आदेशाक पाळो दिवन हांव युफ्राटीस न्हंयशी गेलो आनी पेंगटा रुमाल थंय लिपोवन दवरलो. जायत्या दिसा उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्राटीस न्हंयशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलोलो तो पेंगटा रुमाल हाडून ये. देखून हांव युफ्राटीस न्हंयशी गेलो. हांवें तो सोदलो आनी हांवें तो लिपोवन दवरलो त्या जाग्या वयलो काडलो. पूण तो रुमाल पाड जाल्लो आनी तो कित्याकच उपकार नातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हेच परी हांव सुदाच्या आनी जेरुसालेमाच्या गर्वाचो नास करतलो. ही नश्टी परजा म्हज्या उतरांक पाळो दिना, आपल्या काळजाचे दारुणायेन चलता आनी परक्या देवा फाटल्यान वचून तांची सेवा आनी पुजा करता. देखून ती उपकाराक पडना त्या पेंगटा रुमाला परी जाताली. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिडकून रावता, तशें इस्रायेलाचे आनी जुदाचे अख्खे घराणे म्हजी परजा, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावच्याक म्हाका चिडकून उरचें म्हूण हांवें येवजिलें. पूण तांणी म्हाका कान दिलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुका वागयल्या कडपाचो तुवें उगडास दवरलो नाय. तुका जल्म दिल्ल्या बापायक तूं विसरलोय. सर्वेस्पर हें पळोवन कांटाळलो. आपल्या पुतांदुवांचो ताका राग आयलो. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें म्हळें, हांव म्हजें मुखामळ तांचे थावन लिपयतलो आनी तांकां कितें जातलें म्हूण पळयतलो. कित्याक ती एक दुश्ट पिळगी, बेविश्वासी भुरगीं ती. तांणी देव न्हय आसलेल्या देवा वरवीं म्हाका मोसरान भरला. आपल्या व्यर्थ मुर्ती वरवीं म्हाका राग हाडयला. परजा न्हय आसलेले परजे वरवीं हांव तांकां मोसरान भरतलो. मूर्ख राष्ट्रांच्या लोकां वरवीं तांकां राग हाडयतलो. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी एक ओपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरी. निजायकी तें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाडतस सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या कांदियांनी गोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचे राज्य एक स्त्रियेन 3 कळशो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सर्व संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विने तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगल्लें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलो. संवसाराचे स्थापने थावन गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलो. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.